DPR करपा खातीर तेंच्यांनी कंत्राट जे आसा कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो दिवपाच्या नदरेंतल्यान वर्तमानपत्रांत जायराती दिल्ल्यो आसा आणि हो प्रकल्प जो आसा तो आपल्या राज्या खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा तो तेंच्यांनी स्पश्ट करून ह्या संदर्भात जे उदक आसा ते वळोवन व्हरपा खातीर तेंच्यांनी आपणाले प्रयत्न जे आसा ते सुरू केल्ले आसा। कर्नाटक उदक व्हरपाच्या कामाक लागले। गोंय सरकारान कांय केलें ना जाल्यार फुडें परिणाम भोगचे पडटले। हो प्रकल्प जो आसा तेच्या खातीर केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आसा त्यांची परवानगी घेवप खूप गरजेचे आसा। त्या केंद्र सरकारान त्यांना त्या संदर्भात आवश्यक परवानगी दिवपाक जाय आणि हो DPR तयार जाल्या उपरांत त्यांना केंद्रीय जल आयोग जो आसा त्यांच्या कडेन ह्या संदर्भातली हो जो प्लान आसा तो त्यांना सादर करचो पडटलो। ताच्या उपरांत त्यांना ह्या संदर्भात ना हरकत दाखलो जो आसा तो केंद्रीय जल आयोग दितलो। त्याशिवाय त्यांना केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आसा त्यांची परवानगी घेवप गरजेचे आसा आणि ह्यो सगळ्यो परवानगी घेतल्या शिवाय कर्नाटक सरकाराक आपणाले जे उरलेले काम आसा ते पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान परवानगी मेळची ना। सध्या कर्नाटक सरकार कळसा आणि भांडुरा ह्या प्रकल्पाचे काम जे आसा ते बेगोबेग पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान प्रयत्नांक लागलेले आसा। ह्या प्रकल्पा अंतर्गत तेंच्यांनी सध्या कणकुंबी हांगासर कालवे जे आसा भूमी अंतर्गत कालवे आणि उगडे कालवे जे आसा हे कालव्यांचे बांधकाम पुराय केल्ले आसा आणि पावसाच्या दिसांनी हे कळसाचे उदक मलप्रभेच्या पात्रान वचपाक सुरवात जाल्ली आसा। गेली 1-2-3 वर्सां जाली हे उदक वचत आसा आणि त्या संदर्भात हे उदक वचोंक जायना। ह्या संदर्भातले जे आयोग आणि बाकीच्या सर्वोच्च न्यायालयान जे आदेश दिल्ले आसा त्या आदेशाचे पालन कर्नाटक व्यवस्थित करिना। पण आता हो जो DPR आसा तो परतो करून ह्या संदर्भात कामकाज जे आसा ते फुडें व्हरपाच्या नदरेंतल्यान कर्नाटक सरकार तयारीक लागलेले आसा। गोंय सरकारान ह्या संदर्भात घाळपणां केली जाल्यार तेचे दुष्परिणाम जे आसा ते गोंयकारांक भोगचे पडटले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।